मायणा कुट्टेरीच्या शेतकारांनी शेनवारा हांडी खुरिसाचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले। हजारांनी क्रिस्तांव भावांनी शेताकडल्या खुरिसाक भेट दिली। सैम हो देवान मनशाक दिल्ली देणगी, देखून सैमाचे रक्षण करप दर एकल्याचे काम म्हूण सैमाक समर्पित करीत हे फेस्त मनयतात अशें मायणा कुट्टेरीचो शेतकार लॉरेन्स बरेटोन सांगले। ह्या फेस्ताक हजारांनी लोकांनी वांटो घेवन कांय गोड पदार्थाचे वांटपूय केले। आयज आमगे हांडी हुर्साची परब। ही परब म्हणजे उदो हाडपाची। उदो हाडायन आमी दुसरी पिकेक उदो शिगूर करतात। पूण हे सगळे सृश्टी वयर आयज सृश्टी म्हणजे कितें एनवायरमेंट देवान रचना हे केली, सगळी रचली आनी निमाण्या शेवटाक मनशाच्या हातीन घातली आनी आमी मनशांनी ती सांबाळची आनी तेजेर आमचें पोसण म्हणजे उपतन करून आमी मनशांनी पोट भरचें असो देवान आमकां हुकूम गायलो। तेका लागून आमी आयचे दीस आमी विशय घेतला सृश्टी वयर। आमची शेतां दिश्टी पडटाय तुमकां। आमची शेतां एक देखून पाड ना, सगळो रोग रोयता आनी हेजेरूच आमचो आख्खो गांव जगता। जावं वॉटर टेबल जावं सगळें हे थोड्या लेवलाचेर उरता। आतां लोक हिंग येता, जायत लोकांक मागलो मेळटा म्हूण आमगे हिंग चुट्टी मोडटाय। तेगे एक इंटेन्शनान एक आमच्या बापा एक नमान मरी आमी रोजार करताय, तेगे इंटेन्शन तेका मागलो ते मेळो आनी मेळटा म्हूण लोक येता। लोक आपल्यागे उपकार आटोवपा हिंग येताय आनी इतलेंय आमी लोकांकूय दिताय। लोकांक कोण दुयेंत बी आहा तेकाय सांबाळटाय। अशी करून आमची ही हें लोक जेवण हाडटा, लोक भायलो जेवण हाडटा, शेतकारूय जेवण हाडटाय आनी सारकें फेमस म्हणल्यार आमगे गोडशें, आमगे तांदूळाचें, आमगे हेजें उपतन केलोल्याचें गोडशें विकून आमी हें फेस्त सृश्टी वयर सांबाळटाय। आनी सृश्टी दुसऱ्याय लोकांक आपल्यागे शेतां जाका इलो जाग आहा जाल्यार पाड दवरप न्ही, कितें तरी रोयाय, कितें तरी उपतन करयाय, ते हेजेर आमी